सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट खरीत भाशेन हांव भेटयतां देवाक दिन वासून म्हज्या जल्माच्या दिसाक सगळीं देणी जी देवान म्हाका फावो केल्यान त्या देण्या पासत आनीक म्हज्या कुटुंबा पासत थंय बीन मागून आनी तुमचे सगळ्यां पासत तुमी म्हजो कुटुंब तर तुमच्या सगळ्यां पासत ती मागून ह्या आयची मिसाची भेट हांव भेटयतां. दुसरें ते स आमी भेटयता लॅनिन आनी आना पेरेरा आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक तांच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. तेच बरोबर आयज आनीक जायतीं जाणां म्हजे बरोबर आपलो जल्माचो दीस मनयतात. स्विझल झेवियर, आग्नेलो बरेटो, फादर लुईस गोम्स, सिस्टर जोविता, फ्रेडी ट्रावासो, एनी लोबो. तेच बरोबर आयज आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक आनी आमचें गोंय बरे भाशेन चलोवंक ताका फावो तितली कृपा आनी बळ दिवंक ताचेय पासत मागुया. आयज बावाताची ड्युटी पेटयता रेजिना मुंदी, सेर्जिओ फेर्नांडीस आनी फामील, बिहायंड NSD एस्पेरांसा डिसुजा आनी फामील. आयज गोराब्यांचो आशिर्वाद जाता सेंट ट्रेजा लिटल फ्लावर ऑफ जीजस समुदाय, बिहायंड NSD, आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल साखर समुदाय, अप्पर ऑर्चर्ड. ह्याय कुटुंबाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आयच्या दिसाक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरता तो. हांवें विचून काडलेलो संतोष म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खरी नीत हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बोल्लोलो. मोगाल बाबा भयणीनो, आख्खी पवित्र सभा आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसा खातीर दुखी मनान ताच्या जिविता खातीर बापाक दिनवासता. तर आमचे चिकलेची फिरकोस संतोशी काळीज मनान बापा आर्का दिवन दिनवासतात. आमच्या बऱ्या गवळा आमच्या पादविकार फादर पॉल मॅक्स पेरेराच्या जिविताचे देणे खातीर. आयज तो आपलो जल्म दीस समोरमता. मोगान आनी उर्बेन बऱ्या गवळ्याचो तो वावर करता. आमची आत्मीक सेवा करता. दर दिसा देवाच्या उतरान आनी जेजूच्या मासा रोगतान आमी बावात बोरवासान वाडूंक आमकां आदार दिता. आमच्या दुखी कोणती वेळार आमचो आलाशिरो जाता. आमचे फिरकोचेंत आनीक एक वरस ताका फावो केला खातीर बापाक वाखाणुया. आपलो गवळीक तसो समाजीक वावर करूंक ताका शांतीन, मोगान आनी जाणवायेन वाडोय आनी बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण काल्तिकायेन आमचे मागणे बापाक उबारुया. आनी आमी ताचे गवळीक सेवेंत ताका उदारपणान आदार दिवंक आमकां कृपा ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. भाव भयणीनो, देवाची देणी जायती आनी ह्या सगळ्या देण्या पासत देवाक आयज दिनवासता आसतना सगळी म्हजी असोक्ताय मानून घेता आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारता. तुमचेय पासत देवाक आर्गां दिता आसतना आमी सगळीं जायते पावटी घोडये आमची जबाबदारी पाळूंक चुकल्या. ह्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पापां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासत सांबाळ मारली सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. भोव कोनवळ्या बाबा, म्हजे आनी म्हज्या भावा भयणीचे मागणेक आकलूती नाय. दिसान दीस ओदीक जेजू सारको यादनीक हांव जावच्याक म्हजें काळीज पवित्र आत्म्याचे कुरपेन भर. तुजे सोडवणीचे गूट फावो ते भोगतीन समोरंबूंक विस्वाशीपणान तुजे पवित्र सभेची चाकरी करूंक आनी सदांच तुज्या मोगाच्या एकवटान तीन रावूंक तोच पवित्र आत्मो सगलें म्हजें जिवीत चलूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. दोन दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुवांवाची पाट सोडिनासलो.
इतले म्हणसोर अजाप जावन सगलो लोक तांचे वाटेन सालोमाच्या मुळ्ळल्या दारवट्याशी धांवून धांवून आयलो. लोकांक पळोवन पेद्रून म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात? व कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावनूच आसात? आमी आमचे खाशे पदवेन वो पवित्रायेन ह्या मनशाक चलूंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायल्लें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण आब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजाच्या देवान हेच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो, जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो. ताका तुमी लावून दिलो आनी एका खुन्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवन केलो आनी हाचे आमी गवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी बावार्थ दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान गोठाय दिली आनी ताचेर बावार्थ ठेवून हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगलीं पळयतात. पूण हांव जाणा, भावा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशेक्तान दोगद भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शाती पावयलें. म्हणटोच जिवीत बोलदून तुमी देवाशी पोत्तून येयात. हे पोरी तुमच्या पातकां भोगसतलीं आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो. तेन्ना आपणें तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिशेक्ताक मुणगे जेजूक तो तुमचेशी पाठयतलो. कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याचे तोंडी देवान परगट केला ते सगळ्या वस्तूंचे नवसणेचो काळ हे पर्यान जेजू स्वर्गार आसूंक जाय. मोइजेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावां मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव उपजयतलो. तो सांगीत तितलेंय तुमी चितान आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका पर्जेंतलो बारावचो. खरेंच साम्युएलांतान सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सगल्यांनी ह्या दिसाची खबर आदीं फुडेंच सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवाद्याची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराचे दायजी. कित्याक आब्रामाक देवान अशें म्हणलें, तुजी सोस्ती वरवीं पृथ्वीच्या सगल्या कुटुंबांक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगल्यांक तुमच्या खोटेपणांतली सोडून आशिर्वाद दिवूंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवन केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. जबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास कोच्चाक? आदावाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा कोच्चाक? जबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजोचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांचे रचणेचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तळाक दवरलाय. जबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं साजवां पर्यान हेणे तेणें उपतोलीं वारावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फित्तोलीं दर्यांतलीं मासलीं सगळेंच ताचे आधीन केलाय. जबाब, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. उद्गार.
सर्वेस्परान घडिल्लो दिसो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. Survespor तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एमाउसातावन परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलेली खबर जमलोल्या इकरांक आनी तांच्या सांगात्यांक दिली आनी कशी भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणे वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकांत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ती समजलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी अशें दुबाव तुमच्या मनान उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात. म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात, तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार तीं तोरूय दुबावतालीं आनी इतली थोटाकलोलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावूंक आसा? आनी ताणें ताका भाजलेले मासळेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे उजीर खेलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइजेसाची समूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसलें तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हळें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसालेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या परजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबडीनो, म्हज्या भावान एक गीत बरयलें AG2ची ह्या म्युझीक चॅनलाचेर तें मेळटा. कितें घेवन आयलोय इश्टा, कितें घेवन वेतलोय, 4 दिसांचें जिवीत संवसारान कशें सातलोय. कितें घेवन आयलोय, कितें घेवन वेतलोय. आनीक आयज पयल्या वाचपान आमी वाचता तें कालच्या दिसाक सुरू जाल्लें वाचप. म्हणजे पेद्रू आनी जुआंव तो लांगडो आसलो ताका बरो करतात आनी तो भीक मागूंक आसलो, कितेंय तरी घालात म्हाका. आनी तेन्ना पेद्रूचीं उतरां जालीं, म्हजे लागीं भांगार ना, रुपें ना, पूण म्हजे लागीं जें कितें आसा तें तुका दितां. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगतां, उठ आनी चलूंक लाग. आनी तो उठलो आनी चल्लो. आनी तोच मनीस आतां तांचे फाटल्यानूच भोंवता. ते वेतात थंयसर, तो वेता. हें आयज आमी पयल्या वाचपान आयकता. आनी थोटाक जाल्ल्या लोकांक काय बरो संदेश दिवन पेद्रून उगडास केला. जरूय आतां जेजूचें पुनर्जीवनपण आमी मनयता, खुशाल आसा. परतून आनीक एक रिवायंड. कितें विचून काडलें तुमी? जो कोण प्रवादी आसलो ताका मानून घेवंक, ताचें आयकूंक तुमी विचून काडूंक ना. पूण जो कोण चोर आसलो, जो कोण पुंड आसलो, ताका तुमी विचून काडलो.
हो तुमचो चॉयस जालो अशें म्हणून पेद्रू तांच्या तोंडार परतून तांकां सांगता. आनी ह्या दिसांनी आमकां होय प्रश्न आयकूंक आयला. पेद्रूक आनी जुवांवांक हे जुदेव जे आसात ते विचारतात, तर भावांनो आमी आतां कितें करचें? जाल्यार संदेश तोच, जिवीत बदलात, परतून देवाशी येयात. आनी देवाशी परतून येवंक आमकां काय बरें दान देवान दिल्लें आसा. जेजून आमचे पासत ही मिसाची भेट घडलेली आसा. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता ह्या दोग शिसांची गोवाय जे एमावसाचे वाटेर आसले आनी एमावसाचे वाटेर आसतना तांकां जेजू भेटलो वाटेर. तांचे बरोबर चलता आसतना आपणा विशीं जितलेंय बरयलोलें आसा तें समजून घेवंक तांची दोगांयची ताणें मोत उगडली आनी सगळी आख्खी समजणी दिली. तरी पूण ताणें ताका समजूंक ना ओ ताणें ओळखूंक ना. पूण जेन्ना ते बसले जेवणाक आनी जेजून उंडो मोडलो तेन्ना ते म्हणटात आमी ताका वळखलो. भाव भयणीनो, आयज उंड्याचे मोडणेंत आमी हे मिसाचे भेटेन सगळीं काय बरीं हाजीर जाल्या. आनीक एक आमकां सोयीक ओळखून घेवपाक, समजून घेवपाक जेजू खरो जिवो देव ह्या आल्ताराचेर हाजीर जाता. तुमचे लागीं हांवें मागलोलें मिसाचे भेटेक वचात, पवित्र संस्कारान जेजूक भेटूंक येयात. तुमी आयज कितलीं जाणां येयल्यात मिसाचे भेटेक जेजूक भेटूंक आनीक हें व्हडांतलें व्हड देणें जें आमकां फावो केल्लें आसा तातूंतल्यान जेजूक भेटून आमी हो जेजू दुसऱ्यांक दिवं. भाव भयणीनो, अशें करता आसतना आमकां वेगवेगळीं कामां दिल्लीं आसात. आमकां मुणयारपण दिल्लें आसा. कितें भाशेन आयज हांव म्हज्या मुणयारपणा पासत देवाक आर्गां दिता. आनी एक जबाबदारी, ही जबाबदारी खेरीत भाशेन हो जेजू हांवें दुसऱ्यांक दिवं. आनी जेजू दुसऱ्यांक दिवंक मिसाचे भेटेन जें जाता तें घडये आनीक दुसरे भाशेन जावचें ना. तशेंच जें उतर जेजून दिलां आनीक ताचो अर्थूय दिला. आयज शुभ वर्तमानानूय आमी आयकता तांकां भेटल्या उपरांत तांणी आपले दुबाव दाखयल्या उपरांत आनी तांच्या दुबावांक आपलो पुरावो एके भाशेन जेजून दिल्या उपरांत येयात, पळयात, सांसपून पळयात, भोगात, हे म्हजे हात, हे म्हजे पांय. तांचे मुखार मनीस कसो ताणें मासळी खावनूय तांकां दाखयली, पुरावे दिले. खुशाल ही सगळीं शीस जेजूचे, तरूय पूण दुबावतालीं. आनी असल्या वेळार जेजू तांची मोत उगडटा आनी परतून पवित्र पुस्तकान जें बरयल्लें आसा तें सांगता. दर एक मिसाची भेट हेंच करता, आमची मोत उगडटा. आमी जरी तर ती धांपून दवरली जाल्यार अर्थ आमकां तितलो मेळचो ना. आनी तो अर्थ जरी तर आमकां मेळूंक ना जाल्यार खुशालकाय येवची ना, फकत घडये ते दुबावूच उरतले. जाल्यार आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक ही करपा मागुया. प्रवादी आमचे मुखार आसात. देवान आमचे मदें जायते प्रवादी धाडलेले आसात. थोडे घडये आल्ताराचेर तावन उलयतात, थोडे घडये आनीक दुसऱ्या जाग्यांचेर तावन उलयतात. पूण प्रवादी आनी प्रवाद्यांची शिकवण आयज पासून ताजी आनी जिवी आसा. म्हज्या याज्ञिकपणा पासत हांव देवाक आर्गां दिता आसतना खेरीत भाशेन म्हजें याज्ञिकपण म्हाका जेजूच्या तिनूय कार्यांनी वांटो दिता. हांव एक याज्ञीक, हांव एक प्रवादी आनी हांव एक राय जेजू बराबर. म्हणटच हें त्रिपेट कार्य म्हजें करता आसतना जेजू जरी तर म्हजे बराबर ना आनी हांव जेजू बराबर ना जाल्यार हें करूंक शक्य ना. भिरांत दिसता, वो तें करूंक मन येना, वो त्रास जाता म्हूण फाटीं सरूंक दिसता. पूण ज्या वेळार जेजू म्हजे बराबर आसा आनी हांव जेजू बराबर आसा तेन्ना म्हजें याज्ञिकी कार्य करूंक, म्हजें प्रवादीकपणाचें कार्य करूंक आनी सेवे चाकरीचें काम करूंक म्हाका बोड मेळटा. भाव भयणीनो, हेंच तुमकांय सगल्यांक फावो जावं म्हूण म्हजें मागणें. तुमच्या कुटुंबांनी जायत्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक हें देणें फावो जावं म्हूण म्हजें मागणें. आयज ही मिसाची भेट भेटयता आसतना देवाक सगळे देण्या पासत आनीक पवित्र आत्म्या वरवीं जी घोटाय तो म्हाका दिता त्या पासत आर्गां दिता. आनी तेच बरोबर जेजू आतां हाजीर जातलो ह्याच याज्ञिकाच्या हाता वरवीं ह्या आल्ताराचेर ताका घेवन आमी आमचें जिवीत सदांच नवसरलेलें जिवीत आनीक परतून परतून देवाशी येता तसलें जिवीत आमची असोक्ताय घेवनूय आमी ही भेट भेटोवया.
गाळून घेऊया C6 पेज नंबर 30 C6. म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या मानांक आमी भेटयता ती देणी स्विकार कर. ह्या बलिदानान तुजो पुतूच याज्ञीक आनी बोली ताचेर तुजी नदर घाल आनी ताच्या याज्ञीकपणान म्हाका वांटो दिलाय देखून ताचे सवे म्हाकाच भेटोवन हांवूय तुका मानता तसलो याज्ञीक आनी बोली जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले हेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें हें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणी कोराराचे हे रोगोत पातकांचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारोतोले हे म्हज्या उगडासा कोरा बाबार्थाचो गुट पोर गुटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाप्पा फिलिप नेरीक आमच्या गोंवळी बाप्पांक सिमिया आदारी विस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती भोगांत वाडोवी. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगातीत सपोती बागयोन सुसे बागयोन धर्मदूतान सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुतवेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. कितें घेवन आयल्लो इश्टा कितें घेवन वेतलोय आमी हो संवसार देवान आमकां दिला. ह्या संवसारान जें काम करूंक आमकां दिलां तें करूंक जाय. एकामेकाक जें कितें आमकां दिवंक धाडल्यात ती बरेपणां आमी एकामेकाक दिवंक जाय. हेंच करूंक आमकां देवान जायते पावटी कृपा दिल्या देखून ताका आर्गां दिवया आनी ह्याय फुडें आमी आमचें जिवीत देवाच्या सेवे पासत भेटूंक कृपा मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बाबा तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज्य आयो तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळजी पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनांच्या सासना सोमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Otmia moja gayanko, Pushalka enulaso, Moje bitorciega, Mozo Deus de bom Jesus. प्रार्थुया. भाग्यून बापा, सासणाच्या देवा, सुर्गीच्या उंड्यान तुवें म्हाका घोटाय दिली आनी नव्या कोराराची काल्स म्हाका पिवंक दिली. म्हजें काळीज संतोशान भरलें. तुजी सेवा विस्वाशीपणान करूंक आनी सगळें म्हजें जिवीत मोगान आनी धिरान मनशाचे सोडवणे खातीर खर्चूंक हें सुर्गीचें जेवण म्हाका सोकोत दिवं. सगळ्या म्हज्या बाबा भयणी बरोबर हें प्रार्थन तुजे मुखार घालता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां खेरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाक म्हजे पासत मागूंक तुमी हे मिसाचे भेटेन हाजीर जाली आनी आख्खो दीस तुमी म्हजे पासत मागतली न्हू. तुमकां खेरीत भाशेन देव बरें करूं. म्हजे पासत मागूंक आनी जितलोय मोग तुमचे लागीं म्हाका मेळ्ळा आनी जो सहकार म्हज्या वावरान तुमचे लागीं मेळटा ते सगळ्या पासत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. वेगवेगळे तरेन तुमचो वावर तुमी करतात तेन्ना म्हजे खेरीत दिनवास म्हज्या पातकुराक फादर पिटराक आपलो सांगात तशेंच आपलो वावर जाय तो म्हजो वावर पासून पादविकार कसो जो हांवें करूंक जाय आसलो खरेपणी ताणें आपल्या बुजार घेवन तो बरे भाशेन सांबाळ्ळो. देखून फादर पिटराकूय म्हजे दिनवास आनी फादर आल्बीन सदांच आमच्या आदाराक पावता, आमचे बराबर आसता. फादर आल्बीन तुकाय आयच्या दिसाक आमचे दिनवास आनी तुमकां सगल्यांक कोणाचेंच नांव घेनासतना सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे देवाचो आशिर्वाद मागता. हांव तुमचो, तुमी म्हजी. आतां मीस जाल्या उपरांत धाकटीशी केक हाडल्या कातरपाक. ती कातरपाकूय तुमी म्हजे बराबर हाजीर जावची. ह्या वाटेन कॉरिडरान दवरल्या केक काटी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. एक ल्हानसो उगडास. फाल्यां शुक्रार सकाळीं 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली आनी त्या उपरांत मीस. आयज ओल्ड गोवा 9 वाजता पाप सायबा पासत आमचे दिओसीसचें मीस जातलें 9 वाजता. तुमकां कोणाक वचपाक जाता वचूंक जाय तांणी वेची. घालून घेवया E6 पेज नंबर 80. E6. Day
एक नदर घालता म्हज्या जिवितांत अंतस्कन जागोवन करता विचार कसो हांव जियेता कसो हांव वावुरता कसो ह्या संवसारांत दुसऱ्या सोवे वागता जिवीत हें खरेंच एक उमाणें संवसारांत फाल्यां पळोवंक ना कोणें कितें घेवन येतलो चार दिसांचो संवसार सगळे हांगाच सोडटलो बरेपण करीत जाल्यार ओतम्याक बरो मजा जोडटलो खोट्यापणांतूच मरो देवाक कसो लेखतलो कितें घेवन आयला इश्टा कितें घेवन येतलो चार दिसांचो संवसार सगळे हांगाच सोडटलो बरेपण करीत जाल्यार ओतम्याक बरो मजा जोडटलो खोटेपणांतूच मरो देवाक कसो लेखतलो आयजूच हांव करता म्हाका कितें जाय पातकान जे मोडटात म्हाका वडपण माथ्यार बसला वो आशेक हांव लोबतोना पेल्याक मोगान लेखूंक सारकोच हांव विसरला मनाचेर इल्लोसो मागता उजवाड खोटेपण देवा म्हजे हांव पयसकार कितें घेवन आयला इश्टा कितें घेवन येतलो चार दिसांचो संवसार सगळे हांगाच सोडटलो बरेपण करीत जाल्यार ओतम्याक बरो मजा जोडटलो खोटेपणांतूच मरो देवाक कसो लेखतलो कितें घेवन आयला इश्टा कितें घेवन येतलो